पंचायत तिका सांगलं कांयच करचें ना म्हणून आतां वचचें ना न्हू देवाचें हेका आतां पळय सगळें डेमोलीश करून उडयलां सरपंच जाल्यात आमी मातशें स्टील प्लांट जाता हे चडशे उदक स्टील प्लांटाक वयता रोडीन हावजींग कॉलनी जाता हावजींग कॉलनी सादारण 10 एक स्विमींग पूल जाता हे बौद्धकालीन हे स्ट्रक्चर हे हेंच्यांनी कोणाक सांगना सगळ्यांक काळखान दवरून हेंच्यांनी रातचे 8-9 तास काम करता गांवांक सरपंचान तरी कितें सांगपाचें सरपंचूय तयार ना आतां अजून पसून सरपंच येवना ह्या गांवांत आतां सादारण एक 20-25 हांगा 10-15 हांगाच आसा तेन्ना सकयल वाडो आसा हेंकां हेच न्हू उदकाचो थेंब ना म्हटल्यार कितें तर तेंच्यांनी कितें खावपाचें आनी कितें पिवपाचें हे आनी सरान सांगलें म्हणटा म्हणजे एका सर म्हळ्यार कोण हो आमकां कळपाक जाय न्ही हितूर पंचायतीक सर कोणूच लागना पंचायती लागता म्हणटा ते पंच आनी सरपंच आनी गांवचे लोक तेन्ना तात्काळ हेजेर हेंच्यांनी एक्शन घेवची सरपंचान आनी बाकीच्यांनी सगळ्यांनी गांवचे लोक सगळे तयार आसा आनी हांकां कामूय आमी आतां करून घेवपाचें खंयचेच परिस्थितीन कित्याक फाल्यां सकाळी अनंताची तळयेक उदक हेजें येता अशें आमी गृहीत धरता आनी ते फाल्यां सकाळी आटले जाल्यार फाल्यां कांय कितें जातलें मागीर सगळे लोक जागे जातले ह्या लोकांनी बी हांव लोकांकूय सांगता की हे लोकांनी बी जागे जावचे आनी लोकांनी बी हेजेर विरोध करचो पण हांगा एक स्टील प्लांट येता खंय हे चडशे उदक स्टील प्लांटाक वयतले हेवटेन हावजींग कॉलनी जाता हावजींग कॉलनी सादारण 10 एक स्विमींग पूल जाता हे उदक तेंकांच वयतलें आमच्या गांवच्या लोकांक कांयच फायदो ना हेजो प्रपोजल येवना म्हाका फक्त आफून येयल्लें अशें आसा तेन्ना आमी हांगसर एक हांगसर कोण गांवचो हांगा सांगणे करपाक मनीस जाय हे प्रोजेक्ट सगळे फाटले तेका जाला म्हणून आमी फक्त आतां हांगा नाल फोडटा आनी हें काम चालू करता त्या टायमार हांवें सांगलें म्हाका फक्त 2 दीस ती हांव म्हाज्या प्रत्येक घरान वचून सांगता म्हणून कित्याक आतां टर्म आमचो आसा न्हू हे लोकां कडेन हायलायट जावपा जाय म्हणून कारण पळय ना हे फाटले टर्माक सगळें जाल्लें आसा फक्त कितें मातशें कामाक लागून उरलेलो प्रोजेक्ट तो आतां आमी जावन येयला आमी चालू करता ताच्या दारान गेले सगळ्यांच्या तेन्ना सांगलें आमी ग्रामसभा आमी केन्ना पळोवना आनी आमकां कोणी पंचांनी सांगना तेन्ना आतां आमकां ग्रामसभा जाय स्पेशल ग्रामसभा जाय आमकां आनी कितें तो आमकां डिटेल कितें एक्सप्लेन करपाचें म्हणून ना हितूर खरें म्हणचे जाल्यार खूब चूक आसा सरपंचाची सरपंच हो आमचो मेन प्रतिनिधी आसा पंचायतीचो आनी तेणें खरें म्हणचे जाल्यार हेजेर खूब मोठी एक्शन घेवं आनी ती मेन म्हणल्यार कितें बायल मनीस ती कितें गांवचें बरें जाता तशें करपाचें सर कोण म्हणटा तेजें आमकां सराक नंतर वळखना फक्त सराचें नांव सांगता सराक घेवन कोण उलयता तेंकां सराक घेवन थंयसर सरा फुड्यान चल सरा फुड्यान चल कितें घडटा आनी कितें जाता तें पंचायत तिका सांगलं कांयच करचें ना म्हणून आतां वचचें ना न्हू देवाचें हेका आतां पळय सगळें डेमोलीश करून उडयलां सरपंच जाल्यात आमी मातशें स्टील प्लांट जाता हे चडशे उदक स्टील प्लांटाक वयतलें रोडीन हावजींग कॉलनी जाता हावजींग कॉलनी सादारण 10 एक स्विमींग पूल जाता